काल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री दीपक पावसकरान सांगला आणि जो एक व्हॉट्सअप नंबर दिला की गोंयभर खंय जर रस्त्यांचेर पॉटहोल्स जर आसत जाल्यार ते पॉटहोल्स तुम्ही फोटो मारचे आणि अलॉंग विथ गुगल लोकेशन तुम्ही त्या नंबराचेर सेंड करचे. तर एक प्रश्न करीन दिसता की एक व्हॉट्सअप नंबर तेजेर गोंयभर आज प्रश्न असो आसा की सगळ्याच रस्त्यांक पॉटहोल आसता. म्हाका दिसता खंयचो रस्तो बरो आहा तेजो फोटो मारून ताका धाडचो पडटलो आणि बाकीचे रस्ते आसा तितके रिपेअर करतलो. कित्याक इतके गोंयच्यान ताका ते पॉटहोल्सांचे जे फोटो येतले एका व्हॉट्सअप नंबराचेर आणि तो लोकेशन तो जे कितें ही सिस्टम तेंच्यांनी जे कितें एडॉप्ट केल्या की व्हॉट्सअप नंबराचेर कोणे तरी तो फोटो धाडप आणि ते मागीर ते वचून रिपेअर करतले, ही अक्षरशः हे दोळ्या उदक लावपाचें काम लोकांचें आणि हे केन्नाच शक्य जावचें ना. हांव म्हणटा आज प्रत्येक डिव्हिजनात जे जेई आसा, एई आसा, ई आसा, हे कितें करता? हे फक्त बसून थंय पगार खावपाक, तेंच्यांनी ते फिल्डार वचून तेजें इन्स्पेक्शन करपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार हे जे कितें केलां, हे जे जेई आसा आणि जे रस्ते ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी केला, हे कॉन्ट्रॅक्टर आणि जेई आणि इंजिनियरांक कामां लावपाचे आणि तेंच्यांनी वचून हे खरें म्हणल्यार इन्स्पेक्शन करपाक जाय की बाबा खंय खंय फोणकुलां पडल्या रस्त्याक आणि जे कॉन्ट्रॅक्टराचो जो वॉरंटी पिरियड जो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घे. हे लोकांनी वचून ते खड्ड्यांचे फोटो मारप आणि तुमकां धाडप आणि एक व्हॉट्सअप नंबराचेर इतके गोंयभरच्यान हजारांनी जे तुम्ही फोटो येतात तुम्ही ते फोटो पळोवपाक वचून पावचे ना. कशें शक्य आसा हे? हे हांगाय परत फटींगपणां. हे फक्त कितें काय म्हणल्यार आतां जो सध्या पॉटहोल्सा लागून बोवाळ जाला, हे कितें तरी सरकार एक शस्त्र घेवन फुडें चल्ला जेणे करून लोक तेतून बिजी उरतले फोटो धाडपाक आणि मागीर ते जातले म्हणून ते हांगा करून रावपाचे. हे हांगी सरकाराची फटींगपणां, हांगा सरकारान फटींगपणां बंद करची आणि ताबडतोब हेजे जे कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्येक आज डिव्हिजनाक खबर आसा खंयचे रस्ते कोणे खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान केले जाल्यार तांकां ब्लॅकलिस्ट करा. कॉन्ट्रॅक्टरांक जायना जाल्यार इंजिनियर्स कित्याक आसा पीडब्ल्यूडीचे? हे समज जर इतकें जर तांकां वचून ते जर रस्त्याचे खंय खड्डे पडल्या ते जर इन्स्पेक्शन करपाक जायना, ते खरें म्हणल्यार ते इंजिनियरींनी वचून ते पळोवपाक जाय आशिल्ले खंय रस्त्याचे खड्डे पडले आनी ते पुरोवपाचे. आणि मदींच एक कितें तरी ते एजन्सी एक कितें घेवन येवपाक केल्ले सरकारान खड्डे पुरोवपाक स्पेशल एजन्सी. पण हांगाय परत ह्या एजन्सी नांवार परत करप्शन. आमची मागणी आसा की हे जे कितें व्हॉट्सअप नंबर कितें दिला हे आज ना फाल्यां 2 दिसां भितर हाचो निकाल लागतलो. हांव म्हणटा एक म्हयनोभर पसून हेजे कोणूच एक खड्ड्यांचेर कोण एक्शन घेवपाक पावपाना. जे कोण व्हॉट्सएपार धाडल्या पळय 6 म्हयन्यापासून हेजे कांयच जावचें ना. व्हॉट्सएपा वयल्यान केलें जाल्यार हांव म्हणटा केन्नाच जावपाक पावपाना. तर ताबडतोब सरकारान एक मिटींग घेवन जे कोण इंजिनियर आसात तेंकाय तेंचेर जबाबदारी सोंपोवपाची, ते डिव्हिजनाचे इंजिनियर्स कोण आसात ते आणि ते जे कोण रस्त्याचे काम केला ते कॉन्ट्रॅक्टरांक आपोवन ते करून घेवचे. नाजाल्यार तेंचे प्रोसिजरा प्रमाणे म्हाका खबर ना कितक्या लोकांक तेंच्यांनी ते ब्लॅकलिस्ट केल्या. कित्याक प्रत्येका कडल्यान कमिशन खाला, सो ती तांकां धाडच आसची ना तांकां ब्लॅकलिस्ट करपाची. कित्याक हेच कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां हेंच्या नांवान बॉब मारतले. सो आमची मागणी आसा हे जर सरकाराक कितको टायम दिलो, सरकाराक खबर आसतलो कितक्या टायमा भितर. आमी एक म्हयन्याचो टायम दिलाय सरकाराक आणि ह्या म्हयन्या भितर समज हे पॉटहोल्स जर पुरोवपाचें काम जायना जाल्यार आमी प्रत्येक मतदारसंघातल्यान काल ऑलरेडी आमचो दिगंबर कामत आमचो ऑपोजिशन लिडर मडगांव ऑलरेडी काल तेंच्यांनी पीडब्ल्यूडी ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेल्लो आणि रस्ता रोको करपाचे तेंच्यांनी इशाराय दिला. आमी गोंय प्रदेश युथ काँग्रेस आमचे प्रत्येक 40 मतदारसंघात आमचे टीम्स एक्टिव्ह आसा. आमी 40 मतदारसंघांनी ह्या पॉटहोल्सा लागून मोठ्या प्रमाणात आमी गोंयभर प्रोटेस्ट करतले.